तहलकाच्या आदले संपादक तरुण तेजपाल प्रकरणाच्या निमण्या सुनावणीत बचाव पक्षान परत एकदा गोंय पोलिसांच्या चौकशीचेर गंभीर प्रस्न निर्माण केले। हॉटेलाच्या तळ मजल्यावयले सीसीटीव्ही फुटेज न्यायालयात सादर करूंक नाशिल्ल्यान प्रस्नचिन्ह निर्माण करून बचाव पक्षान चौकशेंतल्यो त्रुटी आनी पुराव्यांतल्या विसंगती विशीं खर युक्तिवाद केलो। फुडली सुनावणी 30 जुलयाक जातली। मोर्जेच्या अंकुर अनिल कुमार ह्या आदवोगादा सयत ताच्या अशिलाचेर जीव घेणो हल्लो करपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या। ह्या प्रकरणात 10 जाणांचेर मांद्र्या पुलिशेंत गुन्यांव नोंद केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मोर्जेक बांदकाम मोडपाचो आदेश न्यायालयान दिलो। गोंयांत वाडत वचपी अपघातांमदी येरादारी नेमांक चड प्रभावीपणान अंमलबजावणी करपा खातीर AI आधारीत स्मार्ट कॅमेरे बसयल्यात। अपघात जावपी सुवातेर हे कॅमेरे बसयल्यात काय, उल्लंघन करपे आड खर कारवाय जातली काय, पूण हे नवे पद्दतीन जायते प्रस्नूय उप्रासतात। दिवचल सयत बार्देस म्हालाची तान भागोवपी अस्नोडेची पार न्हंय सध्या प्रदूषणाच्या चपक्यात आडखळ्या। प्रदूषणापासून हे न्हंयेची सुटका जाली ना जाल्यार फुडाराक न्हंयेचें अस्तित्व धोक्यांत येतलें असो भंय सैम मोगींनी उक्तायला। नीती आयोगाच्या निर्देशाप्रमाण गुंतवणूक अनुकूल आसपी हेर देशांपरस गोंय चौथ्या पावण्यार आसा। ह्या निर्देशां खातीर देशांतली 28 राज्य आनी 8 केंद्र शासीत प्रदेशांमदी सरकारान तयार केल्ले वेगवेगळे धोरणे पायाभूत सुविधांचो सखोल अभ्यास केला, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली। गोंय राज्याची मायभास कोंकणी आसून लेगीत दुर्दैवान सरकाराच्या छापणावळ आनी स्टेशनरी खात्याक अजून मेरेन एकूय कोंकणी अणकारपी मेळूना। 3 फावट ह्या खात्यान पदां खातीर अर्ज मागयले, मात कोंकणी बदला मराठी शब्दांचो उपेग चड आशिल्ल्याचें दिसून येता। जंतर मंतराचेर फाटल्या 20 दिसांसावन उपास करपी समाज वावुरपी सोनम वांगचुक हांची भलायकी गंभीर आशिल्ल्यान दिल्ली पुलिसांनी शेनवारा सफदरजंग हॉस्पिटलांत दाखल केलो। दिल्ली उच्च न्यायालयान केंद्र आनी दिल्ली सरकाराक ताचे भलायकेचेर नेमान नदर दवरपाचो आदेश दिल्ल्यान आवश्यक वैजकीय उपचारा खातीर वांगचुकाक हॉस्पिटलांत दाखल केला, अशें दिल्ली पुलिसांनी सांगलें। सांताक्रूज मतदारसंघातल्या मेर्शे चिमला जंक्शनाचेर भौशीक बांदकाम खात्यान केल्ल्या दुर्लक्षाक लागून नागरिकांच्या सुरक्षेविशीं हुस्को निर्माण जाला। समाज वावुरपी इनासियो डॉमिनिक पेरेरा आनी थळावो मारियो फर्नांडिसान रस्त्याचेर धोक्याची परिस्थिती निर्माण करपाविशीं गंभीर हुस्को उक्तायला। साखळेच्या विठ्ठलापूर कारापूर बाजाराचो संपर्क जोडपी पुलाकडेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान वेगवेगळ्या प्रस्नांक थळाव्यांक सामकार वचचें पडटा। पावसाच्या दिसांनी पुलाचेर उदक साचल्यार गाडो तशेंच थंयच्यान यो वच करप्यांक त्रास जाता। सरकारान हाची दखल घेवन बेगोबेग पुलाची दुरुस्ती आनी नेमान देखरेख करची, अशी मागणी थळावे लोक करपाक लागल्या। उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंयच्या चडशा सुवातींनी 18 ते 24 जुलय या काळात मध्यम गतीचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला।
या काळात ढगाळ हवामान आणि मधी पावस पडपाची शक्यता आसा, देखून नागरिकांनी गरजेची जतनाय घेवची अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां. प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार सगळ्या गोंयकारांक समर्पित आसा, अशें गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी सांगलें. गोंयच्या लोकांनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाक सत्तेची संद दिल्यार परदेशांत रावपी गोंयकारांक दोट्टी नागरिकत्व आनी गोंयकार प्रवासी समाजाक खाशेलो दर्जो मेळोवपा खातीर पक्ष यत्न करतलो. गोंय गुन्यांव फाट्यान धारगळेंतल्या सुखेकुळण वाठारांत हसन नियाज हो 35 वर्सांचो आनी मोहम्मद खुही हे 57 वर्सांच्या दुबावीत आरोपीक अटक करून सुमार 1.5 कोटी रुपया मोलाचे सुमार 1.3 किलोचे लिक्वीड गोल्ड जप्त केले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे दोगूय मूळ केरळचे अशें कळटा. आंबेडकर सर्कलाचेर AI कॅमेरा बसोवपाच्या प्रस्तावाक कुडचड्या काकोड्या नगरपालिकेचे आदले नगराध्यक्ष बालकृष्ण होडारकारान खर विरोध केला. पयलीं ह्या वाठारांतले रस्ते घाणयारे उदकाक लागून लोकांक अडचणीक तोंड दिवचें पडटा, देखून AI कॅमेरा बसोवपाच्या परस रस्त्यांची दुरुस्ती आनी हेर उदरगतीच्या कामाक प्राधान्य दिवचें अशें होडारकाराचें म्हणणें. नामनेचे शिक्षण तज्ञ आणि समाज वावुरपी सोनम वांगचुक हाच्या आदारान एका चित्रकारान तांची चित्र मालिका काडपाचो निर्णय घेतला. वांगचुक हे प्रामाणीक, धाडशी आणि समाजाच्या कल्याणा खातीर सतत झगडपी फुडारी. नीट प्रश्नपत्रिका लीक जाल्ल्यान शिक्षण मंत्र्याचो राजीनामो दिवपाची मागणी करीत विद्यार्थ्याच्या चळवळीक तेंको दिवपा खातीर फाटल्या 21 दिसां सावन सोनम वांगचुकाचें उपोशण सुरू आसा. पेडणे पालिका वाठारांतल्या कदंबा बस स्टँडा लागसार शेतकी जमनीचेर बेकायदेशीर बांदकाम केल्ल्याचो आरोप करून वाद निर्माण जाला. कागाळदार क्लॅरिटा मेंडोझा आनी समाज वावुरपी सूर्यकांत सोडणकर हांणी एकामेका आड आरोप करून आपआपल्यो बाजू सादर केल्या. फोंड्या भाज्जेच्या मार्केटाक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मार्केटाक उजो लागिल्ल्यान सुमार 1.5 लाखांचे लुकसाण जालें. जाल्यार उजो खंयच्या कारणाक लागून लागलो हाची म्हायती मेळिल्ली ना. गोंयांत येरादारीक चालना दिवपा खातीर राज्यांत PM ई-ड्रायव्ह येवजणे खाला 70 नवे इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग स्टेशनां उबारतले, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पर्वरी सचिवालयांत जाल्ले नियाळ बसके वेळार मुख्यमंत्री उलयताले. आषाढी एकादशीचे फाटभुंयेर विठ्ठल देवाच्या नावाचो जप करीत गोंयकार बेळगांव चिकोडीत पावले. गोंयच्या वेगवेगळ्या वारकरी पंगडांनी आयोजीत केल्ल्या चलत पंढरपुराक वचपाची वारी व्हड उमेदीन सुरू आसा. गोंयांत कितलेशेच गाडयो चलोवपी इन्शुरन्स नासतना रस्त्यार गाडी धांवडायतात. ही एक धक्को दिवपी गजाल उजवाडाक आयल्या. हाका लागून अपघात जाल्यार व्हड अर्थीक आनी कायदेशीर समस्या निर्माण जावपाक शकता, अशी शिटकावणी दिवन येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्होन
गाडयांचे इन्शुरन्स करपा खातीर 1 म्हयन्याची मुजत दिल्या. बागा कळंगूट वाठारात अन्न वखदा प्रशासनान 12 व्यावसायिक आस्थापनांचेर धाड घाली. नितळसाण नाशिल्ल्यान तशेंच जेवणा बाबतींत नेमांचे उल्लंघन केल्ल्या प्रकरणात 5 आस्थापनां बंद केली आनी सुमार 60,000चो दंड दिलो, अशी माहिती अन्न आनी वखदा प्रशासनाचे अधिकारी रिचर्ड नरोना हांणी दिली. शेनवारा पश्चिम बंगालात तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी अभिषेक बॅनर्जी हांचे 5 मजल्याचे ऑफिस मातये भरवण केलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कसल्याच परवाने नासतना बेकायदेशीर रितीन ही इमारत बांदिल्ली अशें उक्ताडार आयला. देखून पुलिसांनी उजो पाळपी दळाच्या सहकार्यान ही कारवाय केली. सोमारा सावन सुरू जावपी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे फाटभुंयेर सरकारान आयतारा 19 जुलयाक सगळ्या पक्षां वांगडा बसका आपयल्या. सभाघराचें काम सुरळीतपणान जावचें हे खातीर ह्या बसके वेळार सगळ्या राजकीय पक्षां कडल्यान सहकार्य घेतलें. भारतातले पयले खासगी रितीन तयार केल्ले कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 कक्षेंत यशस्वीपणान पावले. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्कायरूट एरोस्पेस पंगडाक फोनावरवीं परबीं भेटयली. हे इतिहासीक कामगिरींतल्यान देशांतल्या तरणाट्यांक मुखार येवन नवनिर्माणांत योगदान दिवपाची प्रेरणा मेळटली, अशें प्रधानमंत्री हांणी ह्या वेळार सांगलें. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग हांणी नव्या रामनगर देहरादून एक्सप्रेसाचे उक्तावण केले. ही रेल्वे उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश मदीं संपर्क वाडटली. जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्काक भेट दिवपी पर्यटकांक तशेंच रामनगरा लागसारच्या देवळाक वचपी भक्तांक ही ट्रेन फायदेशीर थारतली अशें कळटा. आयतारा 19 जुलयाक राष्ट्राध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मॅकेडोनिया आनी रोमानियेक राज्य भोंवडेर वचपाच्यो आसात. नवी दिल्लीत पत्रकारांक म्हायती दितना तांणी सांगलें की ह्या म्हयन्याच्या 25 तारखे मेरेन ही भोंवडी आसतली.